म्हजें नांव शांताज मस्कर. हांव हांगाच जल्मला हेच गांवांत. पूण हांगा कितले वर्सां जालीं पळयता लायट ना मार्केटाक आनी हांगसर रातची कोणी कितें घेवन बसल्यार कांयच कळना. तो रस्तो हे ना लायट ना लोकांक खूब त्रास जाता. पूण कोणूच कांय करपाची खबर करना. आमगे एक पे टॉयलेट ना वो कसो टॉयलेट कोण भायलो कोण मनीस येयले आमची बायलेक एक टॉयलेट वयता जाल्यार हांगसर कांय फेसिलिटी ना. आमच्या गांवांत इथे सरपंच पंच MLA CM तो आमी गेले पूण अजून आमच्या गांवांत कॉम्प्लेक्स म्हणटा केन्ना जालना. कॉम्प्लेक्स जालें जाल्यार सगळी फेसिलिटी भितर करूंक शकतात पूण तें अजून कोणाक जालना. हे टिचर म्हाका दिसता 20-25 वर्सां जालीं लायट ना. पंचायत कितें करता आमकां खबर ना. ते बिलूय कोण फारीक करपाक खबर करना आनी पंचायतीन लायट ना आनी लोक बाबा रातचे हांगसर कोण बसपाक सोदिना कित्याक हांगसर लायट ना. मार्केटान लायट ना आनी हांगसर लोक मातशे हें जाता रस्ते इतलें. आनी आमची खूब आनी उमेद जावपाचो आमच्या गांवांत आमचे खूब व्हडले मनीस जावन गेले. CM जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, MLA जावन गेले, सरपंच जावन गेले पूण कांयच फेसिलिटी कांयच केलें ना. अजून टॉयलेट ना. कोणी भायले लोक आमकां विचारता बाबा आमच्या पे टॉयलेट आहा कितें आसा आमी म्हणटा बाबा आमचो टॉयलेट ना. हांगसर कासार तुका टॉयलेट मेळचो ना. नुसत्या फेसिलिटी म्हणा थिंग बसताय भायर फेसिलिटी ना न्हू आहा म्हळ्यार आज सद्या आहा ती बरी आहा. चोया मुखार मार्केट काट म्हणटाले कितें कोताय तें खबर ना. तुमकां टॉयलेट फेसिलिटी ना. पयलीं सद्या मार्केटान एक देखून वॉशरूम ना. ह्यो बायलो मनशां येताय कोणाकूय इमर्जन्सी पडटा वॉशरूम ना. थिंगा वचपाक कॉम्प्लेक्सान गेले जाल्यार थिंग धाडायताय म्हळ्यार एक वॉशरूम आमकां हिंगा मार्केटान कंपल्सरी भायर म्हणजे. आतां पयलीं सद्या ही जाणटेली हाय हूं वयतली म्हणल्यार जायते आसा हिंगा. मेन रिजन म्हणल्यार हिंगा टॉयलेट ना. टॉयलेट आनी बाथरूम्स ना. म्हणल्यार कितें आमच्या चेड्यांनी कितें जाता खंय वचून करपाक जाता म्हणल्यार कितें मेन म्हणल्यार प्रॉब्लम लेडीजांक टॉयलेट ना. टॉयलेट बाथरूम ना. मेन तेमी कितें करपाचें. मेन बाजार म्हणल्यार मेन टॉयलेट बाथरूम आसपा जाय. आनी सेकंड रिजन म्हणल्यार हिंगा फिश मार्केट आसा. फिश मार्केट म्हणल्यार कितें फिश मार्केट रेडी करून आसा म्हणल्यार कितें हिंगा सारकी उदकाची फेसिलिटी ना. आनी लोकांक कितें भायले लोकांक मेन टॉयलेट बाथरूम येयले मेन जाता आमकां कस्टमर जाता भायले येता आनी टॉयलेट बाथरूम ना खंय आसा मागीर कितें सांगपाचें तांकां खंय धाडपाचें. म्हणजे व्हडले कॉम्प्लेक्स आसा सगळे बाजार आसा म्हणल्यार कांय ना फेसिलिटीज. तेंच मेन प्रॉब्लम. आनी म्हजें कितें शॉप आसा. शॉपान कितें मेन हिंगा नळ आसा. नळांत उदक येना सारकें फेसिलिटी ना लोकांक. त्याच रिजनाक लागून तुका जेन्ना मातांनी आमचे मिनिस्टर जालो करताली ताणें आमकां प्लान धाडलो की व्हडलो फीश मार्केट कम वेजिटेबल मार्केट कम आयस नुस्त्या बी हें करपाक. सो that proposal was there. It was a big project. पूण तो हें जावना because he died in that project. Then later on तुगेले Alina Saldana became the MLA. She also sent that project to us, show the plan. But it did not materialize till now because it is a big project. It can be built only by GSIDC or some other government concern. But Panchayat has no such a huge fund in crores of rupees to come with such a complex. Secondly, the land doesn't belong to it. It belongs to a private owner. So at that time, some deal was made with that owner and that project was supposed to come. After that, we want that project to come for the beautification of Kansali goodwill. But till now, it is not come. We have sent a resolution, whatever that is, we have sent. But it is up to the MLA and the government to follow it up at that level.